सो हिंगा तिसऱ्यो केले 1/4 कप बरो क्लीन केले आनी तेंका सॉल्ट लायला आनी मातशो वगत दवरला. आतां आमकां मीर करपाक आमकां सोय जाय पडटली, कोरिएंडर सीड्स जाय, गार्लीक, जिंजर, आमसाण, क्युमीन आनी टर्मरीक हें आमी सगलें वांटून घेवपाचें, बारीक पेस्ट करपाचो. सो आतां आमगे पेस्ट रेडी आहा. आतां एक आणी दवरल्या, ती गरम जावपाक दवरल्या. एक पाट गरम जालें तितून आमी तेल एड करतली. तेल गरम जालें म्हणटरी आमी हितून येयलो आनियन घातली. हांवें एक आनियन घेयला. आनियन बरो सोटे करपाचो. तो सोटे जालें म्हणटरी इल्लें सॉल्ट एड केला आनी 2 चिलीज एड केले. त्यो बऱ्यो मिक्स करून घेवपाच्यो. मागीर हांवें हाफ टमॅटो घेयला, कित्याक हांवें ऑलरेडी वांटपा इल्लेशें आमसाण घायलो म्हणून. सो तें बरें मिक्स करून घेवपाचें. बरें मॅशी जावपा जाय टमॅटो मॅशी जालो म्हणटरी आमी तो पेस्ट वांटलो तो एड करतली आनी बरो मिक्स करून घेतली. एक पाट बरो मिक्स जालो म्हणटरी आमी तितून तिसऱ्यो एड करपाच्यो, ज्यो आमी मीठ लायन मातश्यो वगत दवरलेल्यो. बरें मिक्स करून घेवपाचें. मातशें धाकया आनी 2 मिनट दवरया बरो होतको दिवपाक. आतां तेंका बरो होतकोत येयलो आहा. सो आतां आमी ते जारा मीर वांटलो तितून उदक घालपाचें 2 कप आनी हिंग एड करपाचें. बरें मिक्स करून घेवपाचें आनी तुमकां कितको क्वॉन्टिटी पातळ दाट जाय ते भशेन तुमी चोवपाचें. आनी आमी आतां इल्लेशें तुमकां तरी मीठ बी जाय जाल्यार हिंग चॅक करपाचें. सो म्हाका हांवें टेस्ट केलो तेन्ना म्हाका इल्लेशें मीठ उण लागलो आनी सो हांवें इल्लेशें सॉल्ट एड करता तितून. तुमगे एडजस्टमेंट तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी सॉल्ट एड करपाक जाता. आतां तें बरें मिक्स करपाचें आनी धांपपाचें आनी 5 मिनट कूक करता दवरपाचें होतकोत येवपाचो. होतकोत येयलें आनी आमगे तिसरी रेडी आहाय. सो तुमी ट्राय करून सांगा म्हाका तिसऱ्यांचें घालतें.